मुरगांव पालिकेन बिरेस्तारा रेबिसाचेर नियंत्रण हाडपा संदर्भात बसका जाली। रेबिसा आड इंजेक्शन दिवपाक ते कमी दरान मेळचे म्हण पालिकेन सांगला। त्या भायर मुरगांवान जितल्या लोकांगेर पेटे आसात तांच्यांनी लायसनां इश्यू करची म्हण मागणी नगराध्यक्ष दीपक नायकान केल्या। आरडीएक्सको खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। We have to find a way, Mr. Naik, to find out how many owners are there who are having dogs in this place. And we must take the owner license fee from them. They must pay the license fee because we have to know why they are not sterilizing their dogs when there is a problem. They must sterilize. We cannot do because they don't come to the shelter. They sometimes come for treatment. They come, but when we ask them, have you paid license? They say, "Tumche ki leha? What is your problem?" So either you must give us authority, or we can report to you. So people have got dogs. Please collect the license from them. Then you can ask them, why are you not sterilizing this dog? Law, no. Each dog owner has to come before the municipality, who is the local authority. And there should be a registration for the dogs. This initiative I will take from my municipality and let this municipality be first municipality to register the dogs. So once the dogs are registered, they have to pay 1,000 rupees of fee for registration. Once these fees are paid, they will be registered. And subsequently all the things will follow, like vaccination, by sterilization, this will follow. So in a way एंटी रेबीजाक लागून मिटींग आपयली। हांगा हितून एक एनिमल सेंटराचे ते एक नरोना येयली आनी डॉक्टर येयल्लो आनी अशें दिसून येयलें की वास्को म्युनिसिपल एरियान कुत्रे खूब आसा आनी कशें तरी रेबीज जावपाक जायना कारणान लागून आमी हांगा एक इन एडवान्स आमी प्रिवेंटीव मेजर घेतलेले आसा आनी ऑलरेडी आमी ड्रायव्ह स्टार्ट केलेली आसा। 5 तारखेसून आमची 7 तारखेसून आमी ड्रायव्ह स्टार्ट जातली आनी ते फूल म्युनिसिपल एरियान ते आमचे एंटी जे कुत्र्यांक रेबीज जाल्या पळय एंटी रेबीज आमी इंजेक्शन करतले। तेंच्यांनी आमकां एक रिक्वेस्ट केला की गव्हर्मेंटा कडेन एक एंटी रेबीजाचें इंजेक्शन घेवपा लावन ते खूब चीप पडटा। सो आमी ऑलरेडी डिसायड केला, चीफ ऑफिसरान ताका लेटर बरोवपा लायला गव्हर्मेंटाक की ते जे इंजेक्शन्स आसा ते चीप रेटीन आमकां घेवपाचें म्हणून आनी मागीर कोणाक जाय जाल्यार आमी हांगा सवाय भितर दितले। कंपेर टू फार्मासी आमचे कडेन चीप मेळपाक जाय ते। सेकेंडली पयलींच्या काळ इन 90s म्युनिसिपालिटी डॉग लायसन्स इश्यू करताले आनी खंयचे तरी कोण कुत्रे पोसता पेट करता तांकां आमी एक लायसन्स इश्यू करताले। आतां खंय तरी ते स्टॉप जाल्लेले आसा आनी त्या कारणान आमकां हांगा वास्कोन आमच्या एरियेन कुत्रे कितले ते आमकां खबर ना, जे पाळलेले कुत्रे आमकां कितले खबर ना। सो आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला, नेक्स्ट येता ते मिटिंगेन आमी डिसिजन घेतला की जितले कोण कुत्रे पोसतले तेंच्यांनी कंपल्सरी लायसन्स घेवपाक जाय। ज्या कारणान लायसन्स घेतले म्हणजे आमकां रेवन्यू जनरेट करपाचो इश्यू ना। आमकां फक्त कळपाक जाय की वास्को आमच्या एरियेन कुत्रे कितले आहा पळय ते अपार्ट फ्रॉम स्ट्रे डॉग। सो ते कुत्रे सोडून मागीर स्ट्रे डॉग्स कितले आहा पळय, स्ट्रे डॉग्साचें ऑलरेडी आमी स्टरिलायझेशन चालू आसा। बायणा एरियेन सड्या एरियेन मातशी कमी प्रमाणान जाल्ल्या तेंच्यांनी आयज आमकां प्रॉमीस केला की बायणा आनी सड्या एरियेन सुद्दां जितले आहा पळय तांकां प्रायोरिटी घेवन ते तांकां स्टरिलायज पयलीं करतले।